देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. सुरवेस्पोराक कितें मानता? आपलें उतर आयकल्लें वो होम आनी योद्न. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 15 बोळ 22. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानू थोडीं पुस्तकां नवी खबर दितात. हेर थोडीं पुस्तकां आमच्या आदल्या चुकीच्या चिंतपान सुदारप हाडटात. पूण एकूच पवित्र पुस्तक मनशाच्या जिवितांत बदल हाडटा. मनशाचें जिवीत नवें करूंक शकता. देवाच्या उतरान खेरीत बळ आसा. हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीर आमी वाचताव, खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस रोमता. तें मनशाच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना तपासून निवाडो दिता. देवाच्या एकाच उतरान संवसार रचून येता. जेजूच्या एका उतरान दर्या शांत जालो. देंवचार पळोवन गेलो. पिडेस्त बरे जालेत. बेऱ्यांक नव्यान आयकूंक आयलें. कुड्ड्यांक नव्यान नदर आयली. मरण पावलोलो लाजार नव्यान जिवंत जालो. एमाउसाचे वाटेर निराश जालोले शीस जेजूक मेळटात. उपरांत जेजू तांचे मदलो नाच जातोच हे शीस म्हणटात, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपतालें न्हय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकताव, सुरवेस्पोराक कितें मानता? आपलें उतर आयकल्लें वो होम आनी योद्न. देवाक नाका होम बलिदाना. देवाक जाय खऱ्या काळजाची भक्ती. देवाक जाय आमी ताचें उतर आयकल्लें. आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक फावो तो वेळ आमी दिवंक चुकताव. हिसपा भायर न्हेसना. जेवणा खाणाचो संभ्रम असल्यो वस्तू आमकां चड आवडटात. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत दुसरें स्थान घेता. देवाचें उतर वाचून नियाळ करून आमच्या जिवान फळादीक करुया. मोगाळा बापा, जेजू तुजो पूत सोब्द जावन संवसारांत आयलो. ताणेन देवा उतर आमकां पुरगोट केलें. पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन देवा उतर जिवितांत पाळूंक आमकां शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.